सोमार मार्चाची 24/2025 मुखेल म्हूण खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळो सोना. नियाळा कागार एक चित्रकार बरी चित्रां काडून तातूंतल्यान जायतो बरो संदेश लोकांक पावयतालो. पूण ताच्याच गांवांत ताच्या लोकां मदें तोखणायेची उतरां न्हय म्हूण ताका मान मेळनासलो. एक काळ येता तो चित्रकार गांव सोडून वता. थोडो काळ सोंपतूच चित्रकार परत आपल्या गांव घरा परतता. पूण तरी आसतना ताका फावो तो मान मेळ्ळो ना. तो परतून गांव सोडून वता आनी आपल्या सांगाता कोला घेवन दुसरो गांव सोबीत करूंक येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां तावे जाता देवाचो वावर करतल्याक मान मेळूंक भोव कठीण. जेजून आपल्या बापाचें काम केलें पूण ताका ताच्या काशा गांवांत मान मेळूंक ना. बरें करतल्याक संवसारांत बरें मेळूंक जोडागोड. जेजू बापाचें मिसांव आनी येवजण आपल्या सवे जाणा आसलो. हाका लागून तो आपले मिसांव मनान धरून चलतालो. आपल्या जिवितांत ताणें निराशेपणाक स्वाद दिवंक ना. कोण आपल्याक मानून घेना तांच्या उतरांची आनी खोटे भावनांची पर्वा करूना. परतें जाल्यार बरें आनी खरें तें सांगून तो वावरतालो. आसात काय आमी तयार दुसरी आमकां मान दिनात तेन्ना लेगून जेजूचें मिसांव देवाच्या मोगा खातीर फुडें व्हरूंक? म्हजो थाराव म्हाका लोक बरो करूं वो ना करूं, म्हजें बरें उलोवं वो ना उलोवं, हांव क्रिस्ताचो वावर करीत रावतलों.